महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाला नॉन वोवन बॅग मशीन, सॅनिटरी नॅपकिन मॅन्युफॅक्चरिंग मशीन दिवपाच्या निमतान गोयच्या बायलांची 1.59 कोटी रुपयांची फसवणूक जाल्ल्याची माहिती मुखार आयला। या प्रकरणात गोय पुलिसेच्या आर्थिक गुन्हे विभागान कोल्हापूरच्या दुबावित जोडप्याक अटक केला। इतले माहिती प्रमाण गोय पुलिसेच्या आर्थिक गुन्हे विभागान कोल्हापूरच्या महाराष्ट्र महिला उद्योग विकास केंद्राची धनी सुमित्रा पाटील आणि तिचो घरकार दत्तात्रय पाटील हांच्या गुन्हे दाखल केला। ईओसीन दिल्ले माहिती प्रमाण या प्रकरणात निरंकाल फोणेची हेमा सालेलकार हाणे कागाळ नोंद केल्या। ते प्रमाण कोल्हापूरच्या महाराष्ट्र महिला उद्योग विकास केंद्राची धनी तसेच दुबावी सुमित्रा पाटील आणि तिचो घरकार दत्तात्रय पाटील हाणे बायलांच्या महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाला आकर्षक जाहिराती वरवीं फटवणूक केल्ल्याचे मुखार आयला। तातूंत तांणी ऑटोमॅटिक नॉन वोवन बॅग मशीन, सॅनिटरी नॅपकिन मशीन आणि हेर मशीनां विक्री करपाचेर हायस दाखयल्ले। लोकांक पैसे गुंतोवपाक प्रवृत्त करून फटवणूक करपी संबंधी वट्ट 22 कागाळी आयल्यात। तातूंतले 18 कागाळदार बायलो आणि 4 दादले आसात। बायलांक स्वताचो रोजगार आणि सशक्तीकरणाची उतरां दिवन फसयले। तातूंत व्हड परतावो मेळटलो अशेंय उतर दिल्ले। ही घडणूक डिसेंबर 2025 वर्सा घडिल्ली आणि हालींच आनीक एक केस नोंद जाल्या। पुलीस फुडलो तपास करतात। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।